आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. भोपाल गॅस गळटे उपरांत सरकारी आनी बाकीच्यो उद्देगीक यंत्रणा सुरक्षेचेर चड लक्ष दिवंक लागल्यात. राष्ट्रीय सुरक्षा सप्तकाच्या समारोप सुवाळ्यात उद्देगीक सुरक्षेचो विशय आयलो. जुवारी कंपनीन दवरिल्ल्या सर्तीत वांटेकार भुरग्यांक इनामां वांटली. कारवाईचो भोपाळाक मोठा इन्सिडेंट जालो 1984 हजारांनी लोक ह्या संवसाराक अंतरले आनी तेन्ना सरकाराक जाग आयली. तेन्ना केंद्र सरकाराक जाग आयली आनी जो कामगार आसा जो मॅनेजमेंट आसा तो हळूहळू जागरूक जालो. ताका जाग आयली आमी खंय तरी ह्या बाबतीन एक महत्वाचें पावल उबारपाक जाय अशें सगळ्यांक दिसलें. सेफ्टी ही प्रत्येकाचेर डिपेंड आसा. आमी हेल्मेट सक्ती करून वयतात तेन्ना लोक रस्त्यार येतात. एनजीओ रस्त्यार येतात की हे बरोबर न्ही म्हणून. सर्गेस्त सुशांत नायकाचेर सुशांत फॉरएव्हर फोटो सर्त पणजे जाली. सुशांताचे यादीन दर वर्सा ही सर्त जाता. रस्त्यावेल्या एक्सिडेंटांच्या केशींनी पिडितांक पयशे नासतना वकिली आधार दिवपाचो विचार चल्ला म्हूण सुशांताचो भाव सुमित नायक उलयलो. रस्त्यार आमी एक्सिडेंट जाल्ले पळयता तर लोक फुडें वचून ताका मदत करपाक फाटी फुडें सरता. कित्याक आपल्याक पुलीस स्टेशनान आपयत परते आपल्याक परत ताका एक लिगल गायडन्स विक्टीम जो जाता ताच्या फॅमिलीकूय एक लिगल गायडन्स मेळतो. ह्या हेतून आमी VN साळगांवकर कॉलेजाची टाय अप करून आतां अशें ठरयलां की वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांनी वचून फ्री लिगल एड सेल फॉर द एक्सिडेंट विक्टिम्स म्हणून जी आसा त्याचो प्रचार करपाचो आनी लोकां पर्यंत ही गोष्ट कळोवची की ज्याचो घरांत समजा एक्सिडेंट जाला जाल्यार तुमकां फ्री लिगल एड मेळूंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वर्ल्ड कपांत टीम इंडियान शिखर राखून दवरलें. धोनीचे टिमीचें सेगीत 5वें जैत. मंगळारची मॅच आयलंडाचेर मारली. आयलंडाक 8 विकेटींनी मारले. टीम इंडियान फक्त 37 ओव्हरींनी 260 रनाचें टार्गेट गाठलें. शमीन 3 विकेटी काडल्यो. शिखर धवनान सेंच्युरी मारली तो मॅन ऑफ द मॅच. जोडयेक रोहित शर्मान 66, विराट कोहलीन 44 रन काडले. टीम इंडियाची फुडली मॅच आतां झिम्बाब्वे आड शेनवारा. Oh, how sweet's that? But it's not sweet enough. It should be out. It is out. Oh, yeah! Got him. Snuck it through. Good shot. Super shot. Ireland back and he's gone. Caught behind. It certainly was a nick. Oh, that's out. This could be out. This could be all out. Yes. Hits a gap and hits a boundary. Beautifully timed. Oh, and even better. That's over the top for 6. Nice sound. Sounded sweet. Well, he stands and delivers, Virat Kohli. Oh, cracking. What a cracking way to finish it off that is. It's 5 from 5 now for this Indian side, 10 points. They are on, they've already qualified for the quarter-final stages. इतल्यान ह्या खबरां चित्रांगात सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.